गोंय हागणदारी मुक्त करपा खातीर सरकारान मोहीम राबयली। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या पंचायतीन हे मोहिमेक बरो प्रतिसादय दिलो, पूण सरकाराक मात आपल्या आश्वासनांचो विसर पडलो। बायोसंडास दिता म्हणून सांगून सरकारान बोरी पंचायतीक फटयली। पंचायतीन आरोप केला। सरकारान पंचायत वाठारांतल्या लोकांक बायोसंडास दिता म्हणून सांगलेले। तशेंच गट विकास अधिकाऱ्याचे सुचोवणे प्रमाण बोरी पंचायतीच्या पंचांनी पोरू वर्सा 2 ऑक्टोबराक त्यांचे प्रभाग हागणदारी मुक्त म्हणून जाहीर केल्ले, अशें उपसरपंच सुनील सावकारान सांगले। सरकारा कडल्यान आश्वासन मेळ्ळ्या उपरांत पंचायतीन संडासा खातीर लोकांक पयशे भरपाक सांगलेले। बायोसंडास बसोवन घेवपा खातीर पंचायती कडेन 207 अर्ज आयिल्ले। तशेंच हे अर्ज करप्यांकडल्यान फी म्हणून पंचायतीन ₹6 लाख वसूल केल्ले आनी उपरांत हे पयशे सरकाराक दिल्ले, पूण पंचायतीक अजून मेरेन एकूय संडास मेळूंक ना। पयलीं आमकां एक दीस व्हिडिओन फोन केलो मिटींग चालू आसतना अशीच की 2 ऑक्टोबर म्हणल्यार सगळे गोंयांक ODF म्हणजे ओपन डिफेक्शन फ्री गोवा अशें म्हणून डिक्लेअर करपा जाय। तेन्ना पंच मेंबराक तुम्ही आपली एक रिक्वेस्ट म्हणपालो की तुम्ही सगळे सायन मारून दिया की आमचे वॉर्डांनी टॉयलेट कंप्लीट जालें म्हणून आनी 2 ऑक्टोबर पयलीं तुमकां टॉयलेट येतल्यो अशें म्हणून सांगलें। आमी विश्वास दवरून आमी दिले। आज परिस्थिती अशी जाल्या की लोकांनी पयलीं थोड्यांक 5,000 भरले जनरल, मागीर जे OBC आसा तेणी 3,000 आनी बाकीच्यांक 2,000 भरले। टोटल 5,75,000 5,75,000 बोरी पंचायतींतल्यान गव्हर्मेंटाक गेल्ले आसा। लोक खंय फंक्शनाक गेले, सरपंच म्हणून, डेप्युटी सरपंच म्हणून, पंच मेंबर म्हणून, लोक आपल्या वॉर्डांतले बाबा टॉयलेट करपाक लोकांनी विचारतात। साहजिकच, कारण लोकांनी पयशे भरिल्ले आसा। गव्हर्मेंटाक अजून पर्यंत एक टॉयलेट दिली ना। अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां बाकीची सुद्दां कामां धरलीं। आमी आतां अशें ठरलां की व्हिडिओ किंवा आनी कोणी आमकां समज कितें सांगलें जाल्यार जें आमचें कितें काम जाल्लें आसा किंवा करता अशें म्हणून आमी पयलीं हें दिवचें ना। आतां जें कितें काम कंप्लीट जालां तेंच आमी येस म्हणून दितले। गव्हर्मेंटाक पयशे ना सरळ सांगचें आमचे कडेन पयशे ना म्हणून। लोकांक पेपराचेर एक बरें हें दाखयता की अशें जातलें तशें जातलें म्हणून, आनी वास्तवीक पळोवपाक गेल्यार थंय कांयच ना। अशी परिस्थिती जाली सद्या। आमकां जेन्ना सांगलेलें तेन्ना आमी बरोवन दिल्लें, कितें तें आमचें प्रेशर करून आमकां बरोवपाक दिवपाक लायिल्लें। हांव आमची कोणा पंचायत सायन मारून आशिल्ली, लास्ट पर्यंत हांवें सायन मारूं ना। म्हाका व्हिडिओन जावन फोन केलो, सगळे पंचायत सायन मारप आसा, तुवें मातशें सायन करून कॉपरेट करूं। सो हांवें सांगलें ताका, म्हाका रिक्वेस्ट केलो पण ताका हांवें सायन मारली। आतां आमचे बोरया 207 लोकांनी पयशे भरलेले, अरावंड 5,75,000। ते आतां एक तो विचारपाक लागला, बाबा आमचे पयशे कितें गेले ना, पयशे तरी आमचे परतून दिया म्हणून, टॉयलेट जायना जाल्यार। तांकां प्रत्येका लोकांक आमी रिप्लाय दिवपाक पडटा। आमी पंचायत म्हणजे आमचे पंचांक रिप्लाय करपाक पडटा। सो हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं ना जाल्यार आमकां ते पयशे लोकांक परतून दिवपाक पयशे परतून दिवचे, आनी लोकांक पयशे तुमी जेन्ना परतून टॉयलेट बांदतले तेन्ना पयशे लोकांनी घेवचे। आनी सेकंड म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचे काम, कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा, रेंव ना, मेन रेंवेचो प्रॉब्लेम आसा, रेंव नासतना कामूय करूंक शकना। बोरयेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।